नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबऱ्यो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटिन तुमच्या मुखार घेवन येता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। दर्यांत न्हांवपी परंपरा पाळीत हजारांनी गोंयकारांनी दर्यावेळेचेर केली गर्दी। मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाविशीं सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याक लागून पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाची चिन्हां। बोरयेचो महामार्ग आनी एक सोनसडो जातलो, थळाव्यांनी उक्तायलो भयर। कोयर बेगोबेग नितळ करपाची करतात मागणी। मोरजे दर्यावेळ प्रदूषित जावनूय दर्यावेळेर पर्यटकांची दिसान दीस वाडटा गर्दी। दिवचलच्या बस स्टँडार रिक्षा आणि मोटरसायकल पायलट पडल्या वाऱ्यार। वेवसाय करपाक दिल्ली सुवात आसा त्रासदायक। आणि 2 म्हयने दूषित उदक व्हांवून पेडे रहिवाशांक जाता त्रास। सरकारान बेगोबेग करचो प्रश्न सुटावो। आता खबऱ्यो विस्तारात। दर्यांत न्हांवपी परंपरा पाळीत हजारांनी गोंयकारांनी दर्यावेळेचेर गर्दी केली। एप्रील मे म्हयन्यांत दर्यांत न्हांवपाची गोंयकारांची शेकड्यांनी वर्सां पोरणी परंपरा आसा। एप्रील वा मे म्हयन्यांत दर्यावेळेर वचून 3 फावट न्हांवप, उपरांत घरा वचून परत न्हांवप अशी आर्विल्ल्या काळांतली परंपरा आयज मेरेन चालू आसा। गोंय हें पर्यटन स्थळ आसा आनी लाखांनी पर्यटन हांगा येवन वतात। पूण कांय लोक सांगतात त्या प्रमाण दिसून येता की आर्विल्ल्या परंपरे निमतान हे लोक दर्यार न्हांवपाक येतात। हालींच्या दिसांनी दर्यावेळेचेर उपाट गर्दी दिसून येता। म्हणजे गरमेचे दीस आणि हे सगळ्यांक खबरच आसतले। आणि आता तर पावस सुद्धा लागपाक लागला। मे म्हयनो हो सगळ्यांचोच आवडटो असो म्हयनो आसा। कारण म्हणजे धाकटे भुरग्यांक तशी व्हडल्यांक सुद्धा हॉलिडे मेळटा, सुट्टी मेळटा। आणि ती सुट्टी मनोवपाक लोक अशे दर्यांचेर खूबशी गर्दी करतात। जाल्यार तुम्ही पळोवपाकूच शकता, आमी आयज आसा आशवे बिचाचेर। आणि आशवे बिचाचेर आयज इतकी भयंकर गर्दी आसा, ती पळोवपाक गेल्यार लोक न्हातात, थोडे लोक भोंवपाक गेल्यात, जाल्यार थोडे लोक अशेच एन्जॉयमेंट करपाक गेल्यात। हांगासर फक्त गोंयकारच न्हय तर परदेशी आनी देशी सुद्धा लोक आमकां दिश्टी पडटा। गेली 2 वर्सां ह्या लोकांक न्हांवपाक मेळोंक ना। ह्या लोकांची जी प्रथा आसा दर्यान येवन न्हांवप, कारण म्हणजे जे आमच्या हेल्था खातीर, आमच्या बॉडी खातीर बरें आसता अशें तेंचें म्हणणें आसा। आता आमी पळयतात की हांगासर भरपूर प्रमाणात लोक न्हातात ते आमकां दिश्टी पडटा। हे उदक न्हांवप हाचे कितें महत्व आसतले ते आता आमी जाणून घेवया। हांगासर भरपूर लोक दिश्टी पडटा आमकां आनी वेगळे वेगळे वाठारांतले जे लोक आसात ते वेगळे वेगळे वाठारांतल्यान आयिल्ले आसा। आणि हे जे सगळे जाण हांगासर पळोवपाक गेल्यार सगळे लोक न्हातात। हे न्हांवप म्हणजे हेचे कितें महत्व आसा? मेन म्हणजे कितें आहात सगळे म्हणजे मेन म्हणजे रक्ताचे जे वाहिनी आहात पळय ते न्हाल्या उपरांत मागीर सगळे ते हे जावप आसता। त्याच्या उपरांत तेका लागून ते खारसान उदक आसता पळय ते सगळे हे जावपाक आंगाक लागूंक जाय म्हणून ते एक न्हांवपाची एक पद्दत आसा। ती पद्दत म्हणजे कितें आहा, आज न्हाले वचून घरा कडेन साये पाणी उदक न्हांवपाचें ना। ते एक दीस तरी रावूंक जाय। ते एक दीस रावल्या उपरांत मागीर ते आंगाक लागता, मागीर ते तुजे वाहिनी आसता रक्ताचे ते सगळे तुजे फ्लड हे जाता। तेका लागून ते न्हांवपाचें पडटा। तुम्ही हांगासर वर्सान वरस न्हांवपाक येतात जाल्यार हे उदकान दर्याच्या उदकान वर्सान वरस मे म्हयन्यान तुम्ही कित्याक न्हांवपाक येतात? आमचे ब्लड सर्क्युलेशन बरें जाता, हेल्थ बरें उरता, चलपाक बी कोणाक फाटीन येता कितें येता तें मातशें बरें येता, म्हणजे सर्क्युलेशन बरें जाता आनी जिवनूय बरें स्वस्थ उरता। प्लस एनवायरमेंट बरें आमकां फील करता। प्लस आनीक 2-3 हें आसा, म्हणजे तुका हेल्दी उरताय तूं वर्साच्या वर्सांनी येवन बी। आनी ती संवय अशी म्हणून उरल्या नंतर जाणट्यांचे आमी आमचे कंटिन्यूस दवरला, रगत बरें आमचें नितळ उरलां आणि हेल्थूय बरें उरता। आता आमी जाणून घेतले की जी लोकांची प्रथा आसा न्हावपाची तेचे बद्दल। गोमंतक टीव्ही खातीर
पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाविशीं सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याक लागून पंचायत वेंचणुके फुडें धुकलपाची चिन्हां आसात अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगलां. सरकाराक वेंचणूक फुडें धुकलपाची ना, मात तरीकूय कायदेशीर सल्लो घेवन वेंचणूक घेता म्हटल्यार 6 म्हयन्या मेरेन फुगडे धुकलपाक शकता. सर्वोच्च न्यायालयाची ट्रिपल टेस्ट पास केल्यार वेंचणुकेची फुडली प्रक्रिया जातली अशें मंत्री माविन गुदिनोन सांगलां. प्रोविजन प्रमाणे इन दॅट जजमेंटानूच जे घातला सुप्रीम कोर्टान तेणी कितें घातला ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म or if an administrator has to be appointed for such circumstances, the period between the holding of the next election thereafter should not be beyond 6 months after the expiry of the term of the panchayat. म्हणजे कितें सपोज आता त्यांचे टर्म एक्सपायर केन्ना जाता 19 जून. So 6 months before that we'll have to hold the election even if it has to pass the triple test. So the OBC commission per se will have to do their job very quickly of identifying the OBC wards. आमकां पोस्टपोनमेंट नाकाच, पूण आतां सुप्रीम कोर्ट जजमेंट येयला आनी फाल्यां आमी आतां डिसिजन घेयलें आहा तशें आमी इलेक्शन घेवचें जें इलेक्शन कमिशनान आमकां करून दिला. फाल्यां परत कोण कोर्टा वयतलो पळय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉलो करूना, so there will be a stop to the election. So better we do our homework properly, take the proper legal opinion and then arrive at a decision. बोरी वाठारांतल्या थळाव्यांनी रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपा विशीं गंभीर हुस्को उक्तायला. बोरयेचो महामार्ग आनी एक सोनसडो जातलो असो भंय थळाव्यांच्या मनांत उक्तो जाला. ते खातीर थळाव्यांनी रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयर बेगोबेग नितळ करपाची मागणी केल्या. कुर्टी बोरये बायपासाच्या रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयर पळोवपाक मेळटा. ही सायड कोयर उडोवपाची जमीन जाल्या जी आनीक एक सोनसडो जावपाक शकता. अधिकारी मडगांवचो सोनसडो प्रश्न सोडोवपाक अपयशी ठरला आनी त्या खातीर सरकारान ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. मोरजे दर्यावेळ प्रदूषित जावनूय ह्या दर्यावेळेचेर पर्यटकांची गर्दी दिसान दीस वाडत आसा. दर्यावेळार टार बॉल्स येवन साचिल्ल्यान सबंद दर्या काळो किट्ट जावन पडला. नदर वचत थंय हे टार बॉलांची घाण दिश्टी पडटा. टार बॉलांची घाण आसतना लेगीत पर्यटन दर्यावेळार न्हाताना दिश्टी पडटात.
दिवचलच्या बस स्टँडा वयले रिक्षा आणि मोटरसायकल पायलट सध्या वाऱ्यार पडल्यात. वेवसाय करपाक तांकां दिल्ली सुवात त्रासदायक आसा. ताका लागून पायलटांक खर समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. आमकां सोयीस्कर अशी सुवात दिवची अशी मागणी हे पायलट करतात. नवो बस स्टँड बांदपाक लागून सद्याचो बस स्टँड येरादारीक बंद केला. ह्या बस स्टँडा वयल्या रिक्षा आणि मोटरसायकल पायलटांक बस स्टँडा भायर रस्त्याचेर सुवात दिल्या, मात ही सुवात गैरसोयीची आसा अशी खंत पायलटांची आसा. आमची सुरक्षीत जाग्यार वेवस्था करची अशी मागणी पायलट करपाक लागल्यात. 25 वर्सां जालीं गाडी मारता. आमी पयलीं भितर रावतात. आमकां कोणी कोणी सांगली शेडी बांदून दिता म्हणून, पण तेंच्यांनी कांय शेडी अजून बांदून दिना. कोणी कोणी आमकां सत्री अश्यो डोनेट केली. आनी आतां आमी भायर येयले पळय न्हू, भायर येयले म्हटल्यार आमकां खंयच आतां रावपाक हांगासर जागा ना. थंयसर रावल्यो जाल्यार गाडी येवन टर्न मारपाक येता आनी थंय रावतात. आनी थंयसर आमी समज सत्री म्हणून रावपाक थंयसर गेले जाल्यार आमची सत्री आमी मातशे गेले जाल्यार कोणी थंय मोटरसायकल दवरता, तिका लॉक करता चलता. म्हणजे आमची अशी परिस्थिती जाल्यार हांगा रावता जाल्यार थंय रावता, खंयच रावंक मेळना. आनी येतो सत्री सुद्दां घेतलो जाल्यार सत्री घेवंक मेळना अशी परिस्थिती जाला. तेन्ना आमचे कोणी तरी मातशें लक्ष घालून आमची मातशी सोय तरी रावपा पुरती तरी सोय करची. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन सेफ्टीक टाकयेचें आनी गटराचें दूशीत उदक व्हांवता अशी कागाळ राष्ट्रीय महामार्ग मुखार आशिल्ल्या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लागसर म्हापशा पेडेम केमर खाजन वाठारांतल्या फेज 2 अपार्टमेंटांत रावपी लोकांनी कागाळ केल्या. यो वच करपी वाटेर हें दूशीत उदक व्हांवता. भुरग्यांच्या भलायकेचेर ह्या दूशीत उदकाचो परिणाम जावं येता अशें थंय रावपी लोक सांगतात. महापालिके कडेन कागाळ नोंद करून लेगीत ह्या प्रश्नाकडे सरकार दुर्लक्ष करता आनी सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. ते मुलांची हेल्थ आणि हे घाणीचं साम्राज्य हे इकडनं निघून झालं पाहिजे असं सगळ्यांचं म्हणणं आहे. तर प्लीज म्युन्सिपालिटीने याच्यात लक्ष घालून काहीतरी करावं आणि आम्हाला याच्यापासून सुटका द्यावी. 2 months, almost last 2 months, थोड़ा थोड़ा करके पहले चालू था पानी. ओवर द पीरियड आहिस्ते आहिस्ते करके पानी का फ्लो अभी बहुत बढ़ गया. और पानी का फ्लो बढ़ जाने का वजह से वो साइड में जो हम लोग आता था, हमारे बच्चे लोग उधर से आता है, हम लोग आता है जाता है, सब पाँव में हम लोग को लगता है. इवन ये हमारा जो मॉस्किटो का भी उधर हो रहा है, प्लस फाउल आ रहा है. तो इसका वजह से हमारा हाइजीनिक बहुत प्रॉब्लमेटिक मैटर है. तो हमारा ढाकने शायद मैडम ये लोग ने सब तो हमारा हेल्थ सेंटर में एप्लीकेशन किया अगेंस्ट एंड म्यूनसिपलिटी भी कंप्लेन किया. तो सो फार कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता. इसलिए हम लोग के पास आया. आप लोग थोड़ा आपका मीडिया का थ्रू किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाए. 7 मे ह्या दिसा बागा दर्यावेळेर अब्दुल ह्या चल्याचेर एक अनवळखी मनशान मारून ताका दुखापत केल्ली. पुलिसांनी आयज मेरेन ह्या दुबाविताक अटक करूंक ना. पुलिशे कडेन कागाळ नोंद करून लेगीत पुलीस कांयच चवकशी करिना. CCTV कॅमेरा आसून लेगीत ह्या दुबाविताक सोदपाक वेळ कित्याक लागता असो प्रश्न थळाव्यांक पडला. पुलिसांनी ह्या दुबाविताक बेगोबेग अटक करची आनी ह्या अब्दुलाक न्याय दिवचो अशी मागणी कांय लोक करतात. पुलिशेन ह्या घडणुकेत दुर्लक्ष केल्यार DGP आनी मुख्यमंत्र्याक पत्र दितले अशें थळाव्यांनी सांगलां. कोणाचे गार्ड आणि गेस्टांचे किती जाताले काम कसं थंयसर आनी ते चेडो म्हाजे तिगांय भायर आसली तिगांय भुरगीं येयले जाल्यार ती तिगांय भुरग्यांक तेंच्यांनी थापड मारले कितें म्हणून नको. मागीर म्हाका तो एक चेडो येवन आपोवन घेवन गेलो मम्मी अब्दुलाक खूब मारता म्हणून. हांव भायर वचून पळयलें जाल्यार ताका मारताली तेंच्यांनी खोटांनी. मागीर हांव वचून विचारलें बाबा कितें जालें अशें मारूंक उपकारना ते अंडर एज भुरगीं हां कितें तशें राव दाखयता म्हणून आनी कोणाक कॉल केलेले पयलें ताणें हॉकीचो दांडो आनी बॅट घेवन येयलो. बॅट घेवन येवन मागीर हांकां दोगांयक मारूंक लागलो आनी
दुसऱ्या भुरग्यांकूय मारलो. तो कुशीकूच रावलेलो, ताका फाट करून तिथं तकलेन मारलेलो. तो रगत वकलो आनी म्हाज्या पांयारूच पडलो. भाव ते कोणाक पळय मारला तो भुरगो तेजे 2 जाण भाव तांकां तेंच्यांनी अरेस्ट केलेले पुलिसांक. पूण तो मारला ताका आजुनूय अरेस्ट करूंक ना. 7 तारीख सावन आयज पासून ताका अरेस्ट करूंक ना. आनी आमचे मागणी हे आहा की ताका जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट करचें आनी आमकां न्याय दिवचें. दुसरी गजाल, आमी आतां फुडें कितें करपाचें, इफ ते एक्शन घेयना जाल्यार आमच्यांनी लेटर केलेली आहा. आमी डीजीच्या ऑफिसान लेटर दितले, प्लस आमी CMचे ऑफिसांनी आमी लेटर घालतले. कित्याक थोडे तरी हूंय ना हूंयसान आमकां सपोर्ट जाय. आनी हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, जाता तितलें आमकां सपोर्ट करप. कोरोनाची स्थिती सामान्य आशिल्ल्यान नवे शिक्षणीक वर्स जूनाच्यान सुरू जातले. 1ली ते 10वी मेरेनचे वर्ग सोमारा 6 जूनाक सुरू जातले. 11वी तशेंच महाविद्यालयीन वर्गां विशीं मात आजून निर्णय जावंक ना. 10वी तशेंच 12वीचो निकाल जाहीर जाले उपरांत 11वी तशेंच महाविद्यालयीन वर्गाची तारीख निश्चित जातली. शिक्षण खात्याचे संचालक भूषण सावयकार हांणी ही म्हायती दिल्या. 1ली ते 10वी मेरेनचे सगळे वर्ग 6 जूनाक सुरू जातले अशें तांणी सांगलें. नवे शिक्षणीक वर्स जूनाच्या पयल्या सप्तकांत सुरू जाता. जून म्हयन्यांत पयलो सोमार येता तेन्नाच्यान हे वर्ग सुरू करपाची प्रथा पयलींच्यान आसा. अंदू लेगीत ही प्रथा सुरूच उरतली. आयतारा राती मुळगांवच्या कासारवाड्यार झाड हुमटून लायटीच्या वायरीचेर पडले. ते बरोबर लायटीचो एक खांबो त्या बरोबर मोडलो. उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी श्रीपाद गांवस हांच्या मार्गदर्शना खाला लिडींग फायर फायटर साईनाथ केसरकराच्या फुडारपणा खाला दळाच्या पंगडान मजत कार्य केलें. केबलाचे पुरवण करीसर सुमार 3 वरां सुमार कासारवाड्यार लायटूच नाशिल्ली. वीज खात्यान मोडिल्ल्या खांब्याच्या जाग्यार नवो खांबो बसोवपाचें काम सध्या हातीन घेतलां. एके वटेन कांय वाठारांत उदका खातीर मारामारी चल्ल्या जाल्यार दुसरे वटेन दिवचले उदकाची व्हडा प्रमाणांत नाशाडी चल्ल्या. काम चालू आशिल्ल्या बायपास रस्त्या कुशीक नायक नगर बोड्ड्या वाठारांत उदकाची व्हडली पायपलायन फुटून तातूंतल्यान घसघसून उदक भायर व्हांवून वता. ही पायपलायन फुटल्यार 15 दीस सुमार चड जाल्ल्यात अशी म्हायती मेळ्ळा. ही पायपलायन दुरुस्त करपाक आजून कोणेच लक्ष दिवंक ना. ताका लागून कांय जागृत लोक अजाप उक्तायतात. बायपासा मदीं येवपी व्हाळाचेर मिनी पुलाचें काम चालू आसा. थंयच हे पायपलायनीच्या जॉयंटांतल्यान उदक घसघसून व्हांवता. सद्या मात हे पायपलायनींतल्यान उदकाची नाशाडी जाल्ल्याचें दिसून येता.
नमस्कार. गोमंतक टी व्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. हांव सद्या नायक नगर बोड्डे वाठारांत आसा. ह्या वाठारांतल्यान राज्य महामार्गा खाला बायपासाचें काम चालू आसा. ह्या बायपासाच्या मदीं एक ल्हानसो व्हाळ येता आनी ह्या व्हाळाचेर सद्या पुलाचें बांदकाम चालू आसा. ह्या पुलाक तिकूनच एक व्हडली उदकाची पायपलायन गेल्ली आसा. सद्या ही पायपलायन फुटून हे पायपलायनींतल्यान घसा करून उदक व्हांवून ताची नाशाडी जायत आसा. मेळिल्ले खबरे प्रमाण फाटल्या 15 दिसांच्यान उदकाची ही नाशाडी चालू आसा. पूण हे पायपलायन दुरुस्त करपाक अजून मेरेन कोणाचेंच लक्ष वचना. ताका लागून लोक अजाप उक्तायतात. तुमी पळोवंक शकतात हे पायपलायनींतल्यान कशें घसघसून उदक व्हांवून ताची नाशाडी जाता ती. म्हापशा पालिका वाठारांतल्या वेगवेगळ्या ब्लॅक स्पॉटांचेर कोयर उडोवपाचे प्रकार चालूच आसात. ह्या प्रकाराचेर आळबंद घालचे खातीर गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल नियंत्रण कायद्या प्रमाण ब्लॅक स्पॉटांचेर कोयर उडोवप्यांचेर दंडात्मक कारवाय करची अशी विनवणी आनी मागणी म्हापशे पालिकेन म्हापशा पुलिसां कडेन केला. उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार हांणी हे संबंदाचे पत्र म्हापशे पुलीस निरीक्षकाक दिला. पालिकेन शारांतलो कोयर उडयात ते साबार वाठार ब्लॅक स्पॉट म्हणून जाहीर केल्यात. लोकांनी थंय कोयर उडोवचो न्हय हे खातीर ब्लॅक स्पॉट बागे भशेन सोबितीकरण केलां. तरी लेगीत कांय लोक थंय कोयर हाडून उडयतात. हाचेर उपाय म्हणून अशा ब्लॅक स्पॉटांचेर पुलीस दवरचे आनी कोयर उडयतल्यांक धरून तांचे कडल्यान दंड वसूल करचो अशें पत्रांत म्हटलां. रिगार्डींग जे ब्लॅक स्पॉट्स जे आसा पळय ते आमी शुक्रार दीस PI म्हापसा पुलीस स्टेशनाक आमी लेटर केला. भायले सरावंडींग जे एरिया आसा फॉर एग्जाम्पल आसागांवच्यान येताना आसागांवचे जे लोक आसा अंजुनचे लोक आसा तेंची गार्बेज ते हाडटात आनी आमच्या वयर DMC कॉलेजी कडेन त्या ब्लॅक स्पॉटाचेर उडयता. कोलवाळची सायड जी आसा पळय ते कुचेले आपल्या घोटणीचो व्हाळ आसा. ॲक्च्युली पयलीं ते इंडस्ट्रीच्या कुशीक उडयताले, आतां थंय तेंच्यांनी स्टार्ट केला. आनी एकदम म्हणजे अक्षरशः अशी वायट परिस्थिती जाता की थंयच्यान वचपाक पासून कोणाक त्रास जाता. सो आमचे जर आमी वर्कर लोकली धाडून पळयले जाल्यार लोक कांय जाण झगडोंक येता. सो त्या लक्षांत घेवन हांवें काल PIक लेटर केला की त्या स्पॉटाचेर कित्याक तांकां पोलिसीकूय रायट आसा. दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान लायला. 20 मेक दक्षिण आनी उत्तर गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी हो पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान कळीत केला. तशेंच 18, 19 आनी 20 तारखेक गडगड जगलां आनी वाऱ्याक 30 ते 40 किलोमीटर ह्या वेगान वारे व्हांवतले अशें खात्यान कळीत केलां. तर ही आशिल्ली गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. आतां रोखडेच तुमी पळयात सडेतोड नायक ही गोमंतकाची खाशेली कार्यावळ. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.
आं आं करूं? हे आशिल्ले गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. आतां रोखडेच गोवा टॉप 25चे बुलेटीन तुमच्या मुखार येता. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.